ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच म्हणल्यार लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जालो आसतलो की आमी आमदाराक लोकल एमएलए कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणून. पण आमी जी मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें. म्हणल्यार पयलींची कोण करताले जे मानेस्त जे आसताले एक्स एमएलए किंवा एक्स मिनिस्टर तांकां सगळ्यांक पावयला. त्याच बरोबर आमदार लोकल एमएलए ऑनरेबल एमएलए ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयल्ले. तांच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेता तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर आमचो झेडपी कुशाली वेळीप प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडली. तातूंत भितर ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ल्या सगळ्यांची नांवां घेना कितें एक्स एमएलएज, एक्स झेडपी, चेअरपर्सन, एक्स चेअरपर्सन, काउन्सिलर, ह्या सगळी कमिटी भितर आसा. तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी ह्या एडवायझरी कमिटी भितर आसात. एक्स एमएलए बाबू कवळेकरय आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. ह्या सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवना, आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी कंपनी पळोवचे जे तांकां एखादें खबर नासतलें की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, हांची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. आनीक आमी एज पर रितसर ही हे केल्ली आसा की ते कोणाकच हे करून न्ही. जाल्यार पयलीं ज्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी जाताल्यो मिटींग घेवन हे घेवन तशें जातालें त्या प्रमाणे आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आमी पावयल्ले आसा. ते म्हणटात की आपल्याक मेळूना अशें. पळय कशें आसता की सगळ्यांक दिसता शिगमो आपली करची म्हणून. नो डावट सगळ्यांनी कोणी आपली क्लेम घालची, आपल्यान करचेच. पण इट इज अ ट्युरिझम डिपार्टमेंट टू डिसायड हू वील डू द शिगमो. सो ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आमकां आमची सगळी रितसर मिटींग घेवन सगळी हे केल्ली आसा, मांडावळ केल्ली आसा. सो आमकां हो शिगमो आमकां हे केल्लो आसा, आमकां मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमकां करची म्हणून. आनीक आमचो जे पयलीं जे हे येता मानधन कितें येता पळय पयलीं खर्चा खातीर तें पावलें. आमचो अकाउंट डिटेल बी सगळी घेतिल्ली आसा आनी ते पावतले. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून लोकांक केपेकारांक दिशाभूल करचो न्ही. आनीक मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक दिसपाक नाका की आमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना, तशें न्ही. हे सगळ्याक कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्लें आसा. थोड्या लोकांक दिसता आसतलें की आपल्या कॉन्फिडन्सान, पण तांच्यांनी ते पयलीं मिटींगेक येवपाक जाय आशिल्लें. 10 दिसां भितर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची शिगमो करपा खातीर केप्यां चेअरपर्सनान पेपराचे घातले, 2 पेपराचे घातले. पेपराची कॉपी आसा आमचे कडेन. आनी सगळे लोकांक पब्लिकाक येवन आमी शिगमो कसो करपाचो, कशे तरेन करपाचो आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची हे चेअरपर्सनान पेपरार घातले. आनी पेपरारचे लोक येयले. तशेंच आमी केपेंचो आमदार एवरी मिटींगेक ज्यो मिटींग म्युनिसिपालिटीक जातात ते प्रमाणे ताका आमी नोटीस धाडचीच पडटा. आनी ताका आमी नोटीस धाडली की शिगम्याची मिटींग आसा आनी त्या प्रमाणे तेगे पळय सायन आसा, तेंची ऑफिसाची सायन आसा, ते प्रेजेंट जावचे म्हणून. त्या काही कारणाक लागून आमदार पावलो नासतलो. आनी जे पळय जे तेगे सपोर्टर जे उलयताले, जे काल पळय ते बडाय मारून लोकांक पिशा काडपाक सोदताले, ते तो तितूंतलो एकटो पसून थंय येवना मिटींगेक. पब्लीक जेन्ना मिटींग आपयली, मिटींग कॉमेस जाली, पब्लीक येयले. आनी थोड्यालो एक म्हणणी जालो की एवरी टायम चेअरपर्सन आमचो प्रेसिडेंट जाता शिगम्याचो, तुमी पंचायतीक एक दिवचो. तेंचे आमचे कडेन ते रिक्वेस्ट केलो. पंचायतीक कोण पयला झेडपी कुशाली वेळीप ताका करचो. पण म्हणटकीर सगळे काउन्सिलर जावं केपेंच्या नागरिकांनी म्हणलें की ते ओके ताका प्रेसिडेंट केलो. आनी प्रेसिडेंट ते समितीचो आमचो काउन्सिलर प्रसाद फळदेसाय आसा, ताका सेक्रेटरी, मागीर आमचो चेतन हळदणकर आसा काउन्सिलर, ताका ट्रेजरर अशी पोस्ट दिले. कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. बाकीचे जे कोण कोण येवून आसलेले पसून नागरीक ते पयलीं आमचे बरोबर आसले तेंची सगळी नांवां घातली आनी आमी एका ट्युरिझम डिपार्टमेंट धाडली. त्या प्रमाणे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आपयले. आमचो प्रेसिडेंट गेलो थंय. प्रेसिडेंट आमचे मिनिट्स ऑफ द तेंची आसा आनी आमचो प्रेसिडेंट थंय गेल्लो आसा आनी तो प्रेसिडेंट आसा केपें हेजो कुशाली वेळीप. आनी मिनिट्स तयार जावन आमची येयली. 2 दीस उरल्या शिगम्या, 7 तारखेर शिगमो. काल आमी प्रेस आयकता की आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेतलो ना. आतां आमकां आमदाराक मदीं हाडपाक नाका आशिल्लो. आमदार काय उलोवंक ना. ते कोण थोडेशे तेगे सपोर्टर आसात ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी सांगता की आमदाराक घेवना. अरे आमी 2022 जेन्ना 23 शिगमो केल्लो तेन्ना आमदार केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा स्टेजीर आसा. स्टेजीर येवन सत्कार करून भाशण करून गेले कडेन आसा. आमी आमदाराक भायर उडोवपाक कोण? आमी आमदार आनी केपेंची म्युनिसिपालिटी हे संयुक्तान बाकीचे माजी आमदार, माजी काउन्सिलर, माजी चेअरपर्सन,
झडपी हे सगळे सरपंच हेंकाय घेवन ही आमी शिगमो करतात केप्यां आणि हो शिगमान असो केले कडेन आसा नाल्यार तुमी आमदाराक क्वेश्चन करचे की तुका घेतलो आसा शिगमो केलो काय म्हणून तो लास्ट टायम स्टेजीचेर आसा आनी स्टेजीचेर येवन केले कडेन आसात 2024 कोड ऑफ कंडक्ट लागलो MP इलेक्शन आसली आणि 2024 कंडक्ट लागले प्रमाणे इलेक्टेड बॉडी किंवा शिगमो करून मेळूना त्या खातीर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जे आसात कलेक्टर जावं आमचो म्युन्सिपालिटीचो तेणी कमिटी काडली आनी तेणी शिगमो ऑर्गनायज केलो सेम 23 जेन्ना पळय कमिटी काडून आमी धाडलेली त्याच प्रमाणे आमी शिगमो करतले जो एक सुरळीत चलता केप्यां बरें थंडपणान चलता तेचे भितर ही आडमेळ हाडपाक एक लेटर भितर ट्युरिजमाक दिवप आनी आमकां शिगमो दिवचो आमदाराक भायर दवरला हितू दवरला ते दवरला अशें म्हणून लोकांची दिशाभूल करप हो शिगमो म्हणटा तो पॉलिटिक्स बीन घेवनपा जायना मदीं अशें पयलीं सांगिल्लें आसा आमकां त्या खातीर तुमकां म्हाजे कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी बरे भशेन सगळे फाटले विसरून सगळ्यांनी बरे भशेन शिगमो करचो आनी तुमी सगळ्यांनी शिगम्याक हजर जावचें इतलेंच हांव सांगता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.